नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स. मिड डे मिलात क्वालिटी कडेन तडजोड चलची ना. कांय कडेन दर्जा विशयी कागाळी. क्वालिटी सांबाळटा जाल्यार रेट वाडोवंक सरकाराची हरकत ना. मुख्यमंत्री उलयलो. ग्रुपांची पेंडिंग बिलां क्लियर करात. रेट वाडोवपाची मागणी तडीक लायात. 7 नोव्हेंबराक स्कुलां सुरू जावच्या आदीं गोवा फॉरवर्ड मारता एक्शन ना जाल्यार कोर्टात. गोंयची जीएसटी येणावळ ऑक्टोबरात 420 कोटी. गेल्या वर्सा परस 32% मायज. राष्ट्रीय पावंड्यार ऑक्टोबरात जीएसटीची विक्रमी 1,51,718 कोटी. मोपा आनी दाबोळे विमानतळाचे आपापले फायदे दोनूय चालूच उरतले. एप बेस्ड ट्रान्सपोर्ट काळाची गरज ना जाल्यार गोंय पडटले फाटी. येरादारी मंत्री मामीन हेड-ऑन. आसोय डोंगरी झरीत एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सिवेज सोडटा म्हणून बोवाळ. चिखले पंचायत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे जॉयंट इन्स्पेक्शन टीम म्हणटा पळयल्यार सिवेजीची चिन्हां. रिपोर्ट येवदी. पेडण्या कोरगांवां रातया बिबटे. पेठेच्या वाड्यार बिबट्यान मारले वासरू. गोरवाकार म्हणटा आतां मेरेन 4 गायी मारल्यो. राना खात्यान उपाय करचो. सरकारा कडच्यान मागता भरपाय. बायणा फॉल्टी एटीएम मशीनान राती धुडगूस. 1 ते 2 हजार काडपाक आयिल्ल्याक 5,000. पयशे मायज येता म्हणून लोकांची गर्दी. बँकेचे अधिकारी आनी पोलिसांनी केले एटीएम बंद. पणजे कांपलार बालविहार आर्ट पार्कात वेस्ट टू आर्ट पार्कचे टेंडर रद्द. एक्टिव्हिस्टांच्या विरोधाक लागून कोयरा वेवस्थापन महामंडळान 8 कोटी 92 लाखांचे टेंडर घेतले फाटी. दुसरी कडेन जावया शिफ्ट. खबरो विस्तारान. शाळांनी भुरग्यांक मिड डे मिलाचो दर्जो बरो आसूंक जाय. क्वॉलिटी वाडयल्यार रेट वाडोवन दिवंक सरकार तयार. परवेरे एके कार्यावळी उपरांत मिड डे मिलाची पुरवण करपी गटांच्या मागणेचेर सीएम मिडिया कडेन उलयलो. कांय कडेन खंय मिड डे मिलाच्या दर्ज्या विशयी कागाळी आसात. सेल्फ हेल्प ग्रुप रेट वाडोवन मागतात. पयशे वाडोवन दी म्हणटा पळय न्ही रे. पयशे वाडोवन दिता तेंच्यांनी क्वॉलिटी फूड दिवचें पडटलें. ते कितें तेंच्यांनी 1.90 पैसा पर स्टुडंट वाडोवन दिवपाचें. हांवें डिसिजन घेतलां वाडोवन दिता, बट तेंच्यांनी क्वॉलिटी कडेन कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. पयशे तांकां वाडोवन मेळटले. आमी जी सांगता त्या पद्दतीची क्वॉलिटी जी आहा पळय फूड दिवचें पडटलें. 50% भुरगीं खायना येना तेन्ना म्हणजे आतां क्वॉलिटी मेळत ना असो अर्थ. ना मेळना थोडे ₹100 कशी क्वॉलिटी मेळटली सर? अरे पण पयलीं पासून जे आहा पळय न्ही तेच्या पेक्षा पयलीं अफोर्डेबल आसलें न्ही तें. मिड डे मील दिवपी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो रेट बिलांचो इश्यू बेगीन तडीक लावचो. ग्रुप रेट ₹2 वाडोवन मागतात. 5 ते 6 म्हयने जाले बिलां शिक्षण खातें फारीक करिना. दिवाळीची सुटी जावन 7 नोव्हेंबराक शाळा सुरू. त्या आदीं खंय एक्शन जाय ना जाल्यार कोर्टात वचपाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. शिक्षण खातें ऑफ ट्रॅक. फायनान्सांत खंय दलालीचो दुबाव. प्रामाणीकपणान सांगता ₹1.90 वाड म्हणजे ₹8 करा म्हणजे ₹1.90 माग. यू ऑल डोंट हॅव द डायरेक्टर आय फील इज युजलेस. कोण तो जिंगडे आहा तो. बिकॉज सी द डे ही इज बिकम डायरेक्टर either there are problems in the department, whether it is merger of schools किंवा I don't know. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराक मिसगायड सुद्दां करता आसतले. म्हणून मुख्यमंत्र्यान आठवड्याक एकदां तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंट लक्ष घालचें आनी हो इश्यू जो आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो मिड डे मील स्कीम हे प्रायोरिटीचेर सोडोवपाक प्रयत्न करचो आनी सोडोवचो बिफोर द स्कूल स्टार्ट्स. दॅट्स ऑन 7th. अदरवायज वी विल हॅव टू टेक legal action in this matter. गोयची जीएसटी येणावळ ह्या ऑक्टोबरात 420 कोटी. फाटल्या ऑक्टोबरा परस 32% मायज.
त्या ऑक्टोबरात 317 कोटी आशिल्ली, मात सप्टेंबरात GST 429 कोटी आयिल्लो. ऑक्टोबरात 9 कोटी उणे. राष्ट्रीय पावण्यार GSTची येणावळ विक्रमी 1,52,000 कोटी. GST कावन्सिलाचो गोंयचो वांगडी माविन म्हणटा गोंयाक खोशेची गजाल. The general trend is that GST collection is increasing, which shows that the new regime of GST, which was unleashed in July 2017, One Nation, One Tax, is, I will say, a great success. There were many pessimists at that point of time. Today, it is proved that it is the best reform introduced in the Narendra Modi government. I must compliment the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for his futuristic thinking and an equally futuristic Finance Minister that he has in the persona of Srimati Nirmala Sitharaman. I think this speaks volumes of the success of the various reforms introduced, whether in terms of the economy, whether in terms of social security schemes, whether it is the overall building of infrastructure in the whole country. It is a very happy situation for Goa that our collections have increased by 32%, which shows that whatever we were worried that once the GST compensation ceases to exist, we will collapse in terms of collection of revenue. It is not the case. I must say that this is a very healthy trend that is developing, and I think this will go a long way in we shoring up our finances and resulting in the overall good of the state in terms of revenue collection and revenue spending for various infrastructural works. मोपा आणि दाबोळी विमानतळाचे आपापले फायदे आसात. ताका लागून दोन्ही विमानतळाचेर प्रवासी आसतलेत आनी दोन्ही चालू उरतले म्हणून येरादारी मंत्री माविन गुदिन हेडोन उलयलो. ॲप बेस्ड ट्रान्सपोर्ट काळाची गरज, ताका पर्याय ना. विरोध आसल्यार पासून तें करचेच पडटलें, ना जाल्यार गोंय फाटीं पडटलें म्हणून माविन उलयलो. आयच्या काळार ॲप बेस्ड टॅक्सी आसपाकूच जाय. आयच्या काळार it is better late than never. I on the contrary think we are late. We have to have affordable and cheap transport for the people of Goa. म्हणून आमी ॲप बेस्ड फक्त टॅक्सी न्हय, ॲप बेस्ड मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट हांवें हाडपा येवजिला. बाय एंड ऑफ डिसेंबर वी वील हॅव द ॲप इन प्लेस. बिफोर दॅट आमी दोगोय टॅक्सीवाल्यांकूय आपयन द स्टेक होल्डर्स तांकां समजणी दिवपा आमी प्रयत्न करतले. मोपा तरी आमी शिफ्ट करपाक सोदता. हाल्ली आमी 800 कोटी सुमार मोडलेले आसा आनी 450 कोटी आतां सद्याक काम वर्क इन प्रोग्रेस. न्यू पार्किंग, न्यू ब्युटिफिकेशन, एडिशनल बेस फॉर द एरोप्लेन्स and every other thing is being done to further beautify and modernize Daboling Airport. आमी तरी बंद करपाचे आसले, आमी हें काम करपाचें. And don't forget, this is Airport Authority of India, the third best airport in the country. Tomorrow Dabolim can be there for most of the domestic flight. A few flights which prefer to land at that particular time where there are no naval restriction, they can come there. Majority of international flights can operate from Mopa, and a few other flights can, domestic flight can be given a slot in Mopa. म्हाका दिसता जी ट्रॅफिक टुरिस्टांची और लोक प्रवास करतात ती वाडटात ती पळोवन आमकां दोन्ही एअरपोर्टाची गरज आसा, आसतली आनी फुडाराक दोन्ही एअरपोर्ट उरतले. आसोय डोंगरी झरीत एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सिवेज सोडटा म्हणून बोवाळ. चिखले पंचायत आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एकठांय इन्स्पेक्शन केलें. पळयल्यार एअरपोर्ट ट्रीट करिनासतना सिवेज झरीत सोडटा म्हणून दिसता. मात इन्स्पेक्शन टीम प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो रिपोर्ट आयल्या शिवाय पक्के उलोवंक तयार नात. थळावे म्हणटा एअरपोर्टवाले नेवीचेर घालता. ही ती आसोय डोंगरीची झर. नित्याच्या कामाक लोकांक ही झर लागींची. कोण न्हांव घेताले, झरीचे उदक पिवूंकूय वापरताले. हेचेर आतां कितें ते कारवाय करपाचें तेंच्यांनी. आमकां आमी आतां हांगा रावता न्हू, हे गांवांत आमी रावता, आमकां त्रास जाता. आमचे धाकटे कितें भुरगीं आहा हांगा सायडीक घरां आनी हे पळय कितलें घाण जालां, दाट सारकें उदक, वास मारता. फ्रेश उदक आहा लोक आमचो न्हांवताले लेगून
आयज देखून इतकें सगळें नुस्तें मरोन गेलेलें त्या उदकान कोणाक पांय घालतलो जाल्यार म्हणल्यार सामकें सबिरान दिसता. डिस्कशन जाल्या उपरांत ते थोडे दीस बंद आसता आनी आतां पावस ना म्हणून परत स्टार्ट केला ते सारकें इफेक्ट गांवांक फूल इफेक्ट पडलो ना. आनी आमचो गांव आसा पळय ते स्प्रिंग वॉटर टँक. सरपंच पंचायतीचो सचिव म्हणटा पळयल्यार एअरपोर्ट ट्रीट करिनासतना सिवेज झरीत सोडटा म्हण दिसता. उदकाचे सॅम्पल घेतला मात रिपोर्ट आयल्या शिवाय पक्के उलोवपाची तयारी ना. आमी सायट इन्स्पेक्शन धरला अलॉंग विथ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट. पळोवपाक गेल्यार डायरेक्टली त्या सिवेरेजीचे उदीक आहा पळय विदावट ट्रिटींग डायरेक्टली हितून सोडटाले झरीन. फूल व्हिडिओ आसा आमचे कडेन आनी दे कांट डिनाय. ते इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी डिफरंट आउटलेट तेंचे चॅक केले तेन्ना आमकां कळून आयलें की थंय रिलीज जाता अनट्रिटेड सिवेज वॉटर. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अधिकारी म्हणटा सॅम्पल घेतला. STPची सिवेज कशी पळयल्यार दिसता. Some discharge outside. Inside here. What you found? Some discharge outside from the STP of treated water. Yes, sir. So we'll collect the samples. We have collected one sample of the treated water from the STP. Now we'll collect one sample outside. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पेडण्या कोरगांवां रातया बिबटे. पेटीच्या वाड्यार बिबट्यान पाडूक मारून खालें. कोरगांवां बिबटे रातच्या वेळार रस्त्यार दिसपाक लागिल्ल्यान लोकांक भंय. गोरवाकार म्हणटा आतां मेरेन ताच्यो 4 गायी बिबट्यान मारून खाल्यात. सरकारान बिबट्याचो बंदोबस्त करचो तो लुकसाण भरपाय मागता. हांव आसा पेटीच्या वाड्यार कोरगांव हांगा आसा आनी आयज सकाळी एक इन्सिडंट घडल्या. बिबटे वागान एका गोट्यार बांदलेल्या वासराचेर हल्लो केल्या आनी त्या वासराची एक बॉडी पार्ट जे आसात म्हणजे एक लेग त्यांनी घेऊन गेल्लो आसा. वाघान जवळ ना म्हटल्यार माझी 4 पिलांचे आजपर्यंत वाढलेले. एक 2 फावटी गोट्याचून येल्यार हे 3रे पिलू आणि हयसर हेच भेणयेक बांदलेले. हे त्या टायमाक हयसून केन्ना येयले सकाळी येवन बघते जाल्यार तशेंच वासरूच ना. म्हणजे 4 वर्ष सतत म्हाका वाघ सतयता. मी आजपर्यंत कंप्लेंट दिवंक नसली पण आयज खरी नोट दिली हे म्हाका वासरू सारखे फुडें दिसला म्हणून. साधारण 40 ते 45 वर्सां होच सब्जेक्ट गायींचोच चलयता. तेका लागून म्हाका असा दिसता की म्हाका आनी गव्हर्मेंटान काहीतरी हेचेर सब्जेक्ट करून आमकां काहीतरी तेचेर हे दिवपाची मेजवानी. कारण आमचो ह्योच धंदो आनी हेच्या पलीकडे दुसरो धंदोच ना. सगळ्या वाड्याचेर थंयसर 2 आमच्या घरा शेजारी देखील करा तेंची 2-3 वासरां येयलीं. चालू आहा वाघ येत आसता. वाघ कोणाचे कुत्रे येयले कोणाचो आनी काय व्हेला आनी अशें ह्या वाघाचेर फॉरेस्टान पिंजरे बी लावन त्या वाघाचो बंदोबस्त करचो अशी आमची सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आहा आनी फॉरेस्टा कडेन पण रिक्वेस्ट आहा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. बायणा फॉल्टी ATM मशिनान राती धुडगूच. लोकांक पयशे मायज येवंक लागिल्ल्यान लोकांनी थंय गर्दी केली. 1 ते 2 हजार काडपाक आयिल्ल्याक 5,000 जाल्यार 5,000 काडूंक आयिल्ल्यांक 8 ते 12,000 रुपया येवंक लागले. निमाणे बँकेचे अधिकारी आनी पुलिसांनी थंय येवन ATM मशीन बंद उडयलें. कितें जाला प्रॉब्लम म्हाका खबर ना. म्हाका मरे कॉल आयलो हांव आसलो वाचतो अशी गर्दी पडल्या म्हणपाक 1,000 घाली जाल्यार 10,000 येता, 5,000 घाली जाल्यार 12,000 येता. म्हाका पयलीं जावपाक शकना ATMान एक्चुअली. हे कशें जालें कळना पूण जालां खंय लोकांनी पयशे येयले 5,000चे 12,000 सुद्दां येयले खंयचे उलयता आतां. मागीर हांवें थंयच्यान पुलिशेक हांवें कॉल केल्लो ATMा कडेन गर्दी आहा मातशें तुमी वचून पळया म्हणलें. जाल्यार थंय आनी कितें गर्दी पडल्या म्हणून ATMान पयशे खरें हांव खबर ना. तुमी वचून चॅक करा म्हणून हांवें पुलिशेक वाचून हांवें फोन मारला. मागीर ते येयले येता म्हणसर 5-10 मिनटां काडली तेणी. मागीर तांकां खरेंच मेळ्ळें आनी आतां हांव आयला हांगा जाल्यार पयला सेम जाला मरे हांगा. आता सध्या गव्हर्मेंटाचें कितें जालां खबर ना म्हाका. दिवाळीक बोनस बी दिलो काय म्हणून IDBI. शुअर दिला IDBI बोनस दिलो. पणजे कांपलार भगवान महावीर बालविहार आर्ट पार्कात वेस्ट टू आर्ट पार्कच्या डिझायन इंजिनियरिंग आनी डेव्हलपमेंटाचेर टेंडर फाटीं घेतलां. गोंय कोयरा वेवस्थापन महामंडळान डिझायन इंजिनियरिंग आनी डेव्हलपमेंटाचे 8 कोटी 92 लाखांचे टेंडर फाटीं घेतलें. एक्टिविस्ट आनी कलाकारांचो विरोध आशिल्ल्यान टेंडर फाटीं घेतला म्हणून बाबुशान मिडियाक सांगलां. तो खंय आतां करंजळे शिफ्ट करतलो. There was a meeting we had with the Kampal residents and those people were not in favor of the project.
There's unnecessarily there'll be a crowd, and you understand, no? So they were not very happy as far as the project is coming there. So then I said, if they were not interested in the project, then I said we will take it elsewhere. So most probably I will take it to Karandali or something. That park. To which area? Yes, Karandali area, no? That park is there, no? Okay. From the park आहे एक, no? ते side acquire करून नेलेला हा land. So most probably we'll take it there. But it is not coming in Kampala. सध्या काढलेला तो टेंडर आता कॅन्सल केला. हा तो Kampala जो cancel केला. So fresh tender will come. Fresh tender will identify the places. Okay, but project जातलो. Project जातलो. We are not getting the money back. It is a central government fund. Okay. So that money will not go back. So we will utilize the funds. कुडचड्यार बाजारात पोन्नी मोडून नव्या बिल्डिंगेची बुन्याद घालता. पायलिंगाच्या कामाचो थळाव्यांक उपद्रव. लागसाराच्या बिल्डिंगेक क्रॅक पडटा म्हणून बोवाळ. आवाजाचे प्रदूषण आणि सुरक्षेची काळजी घेवची म्हणून कलेक्टराची नोटीस आसतना खंय काम तशेंच चल्लां. नगरसेवक म्हणटा बाजारकारांनी पालिकेक लेखी कागाळ करची. नगराध्यक्षाची तीच भाशा. म्हणतात आणि बोर्ड मारपा म्हणजे आपण कितें करते खंय मारला आतां बरें आतां हेती कॉन्ट्रॅक्टर हेती वाट बंद केल्या हेती पळय तशें करपाक तेज्या न्हू लोकांक कितें हेल्प करपा जाय म्हणटा न्ही तांगे मनीस ना कोण हें कितें चल्लां कितें माती आमगे हेती आमची गोडावन आहा माती आमगे गुदावां पावल्या. तिनी सायडीन ज्यो बिल्डींग आसात त्यो बिल्डींग ह्यो 90+ इयर्स ओल्ड आसात. थोडी 100 वर्सां वयर आसात आनी हें पायलिंग जें चल्लां तें अशे तरेचें पायलिंग चल्लां की प्रत्येक बिल्डिंगेक थोडे खांब्याक क्रॅक आयिल्ले आसात. थोडे पॅसेजीक जी सोपणां आसात ताजे वयर क्रॅक आयिल्ले आसात. कोणूच सांगपाक तयार ना तें म्हाका खबर ना. कोणा भितर कोण आसा तें म्हाका खबर ना. एक्चुअल फॅक्ट हो ब्रिज बांदपा बरी हे मिशनरी ब्रिज बांदपाची आमी कितें ब्रिज बांदता ते डिकींग करता ढो ढो करून आवाज येता. तेन्ना हांवें कंप्लेन केलें कलेक्टरान डायरेक्शन केलें ताका कुडचेरे काकोडा म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसरा तेन्ना तें स्टॉप करचें म्हूण. आनी तेणें मागीर लेटर केलें हिंगा सुडा मार्केटां जी सोडा ते स्टॉप करचें म्हूण. सगळे शॉपकीपर्स आहाय ते सगळीं सांगताय की आमकां जायती त्रास जाताय म्हूण. हें जे हिंग पत्र मारलेलो कितले मिटर फुडें मारलेलो आतां ते डिगींग कोताय तेंगे शॉपां तेकोन करताय. सो सगळीं शॉपां तेंगेल्या स्टेप्स तर सारकी गेले तेंगेली तेंकां चडपा वाटना. आनी आमची लोकां आमची शॉपवाल्यांक एश कोन्न त्रास जावची न्हू तेणी रिटर्न दिवचे म्हूण मुगेली मागणी तेंकडेन. तुमी सगळ्यांनी रिटर्न कंप्लेन दिवचे. सगळ्या सिग्नेचर्स आसपा जाय एक लेटराचेर. I was unaware of this whatever inspection they have done. If there were any issues, whenever there's people surrounding area, people in the 90/10 municipal building, whoever has come, we have always attended them, whether they have been verbally. We have also received one complaint which we have sent to G Suda to look into that matter. ऑस्कर गोन्साल्विसाची जीण ही ताचो लोक गांव समाजाक एक मोठी देख. शिक्षण म्हळ्यार ताचो वांटो मोलाचो. नामनेचो शिक्षण तज्ञ ऑस्कर गोन्साल्विसाचो ताच्या 75व्या वाडदिसा मिरामार शारदा मंदिरांत भोवमान जालो. सुवाळ्याक ताचे जिणेचेर पुस्तक ऑस्कर ओडिसीचें लोकार्पण. ऑस्कर म्हणटा घरच्या वातावरणांतल्यानूच मनशाचो फुडार घडटा. How many adventures Oscar has seen or has gone through, I'm not much aware of. But one thing I am sure, his life has been eventful. And eventful life, not only eventful for himself, but he has also served his community, his village, his people. As the years have gone by, I witnessed Oscar's leadership and commitment to our school. He has never been cowed down by any challenges or hurdles which came in our way. He has always been there as a friend and guide to students, teachers, parents, support staff and the management. In fact, he cared for the lowest of staff in the school as much as the top person. This book is not a biography. That would have been more voluminous and more of an ardent task. But it does carry a brief sketch of Sir Oscar, as I said, by over 200 people, articles by over 200 people, and each one had to say something different.
We are products of our upbringing at home, family. If today recognition had to be given, is not to me. Recognition had to be given to my father and mother, who I could see the environment at home full of love, understanding, prayer, and most important, discipline. 21 ऑक्टोबराक पालिकेच्या कामगारांनी केल्लो संप बेकायदेशीर. तांच्यो मागण्यो पुराय जावच्यो ना म्हूण तांकां केन्नाच सांगूं नाशिल्लें. म्हापशेची नगराध्यक्ष सांगता, संपार आसतना थोड्यांनी खंय मोडतोड केल्या. कावन्सिलान थारायिल्ले प्रमाण तांचेर एक्शन जातली. म्हापशा पालिका कावन्सिलाची बसका जाली. कामगारांच्या मागण्यां विशीं खंय कायदेशीर सल्लो घेतले. एक तर स्ट्रायक तो इनलिगल आसलो. आमी तांकां खंय डिमांड तेंचो पुरे करचो ना अशें म्हणूंक ना. थोडक्यान कितें तरी तांकां दिवपाचें अशें थारलेलें. पूण स्टँडींग कमिटी आनी ऑर्डिनरी मिटिंगेक घालपाक जाय हें सांगलें. नोटीसू दाखयली तांकां की हे बाबा नोटीस गेल्ले आसात. तरी आसतना ते स्ट्रायकार गेले आनी आमकां न सांगतना. आनी तो स्ट्रायक इनलिगल आसलो. करपाकू नाका आसलेलो तेंच्यांनी स्ट्रायक. ते इनलिगल स्ट्रायक केलो. तितून तेंच्यांनी खुबश्यो गजाली केल्यो. सकाळ पर्यंत ते सांज पर्यंत गाडी पंक्चर कर आनी कितें म्हणजे कितें कितें माती खबर कितें केलें. आडयले आनी वाटो बंद केलो अशें काही कितें कितें जालें. आनी स्ट्रायक बी करतना खंय केला हांगा म्युन्सिपाल्टीच्या प्रॉपर्टीन. एक्चुअली ते हांगा करप नासता तेंच्यांनी. ते करून भितर सुद्दां ते पावले. म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां पावले. पूण ते इतलें करपाक नाका आसलें. आतां कशें आसा जे तेंच्यांनी केलां त्या हेचेर थोडोशी गजाल आसा पळय ती जावं शकता. तेचेर कितें आतां कावन्सिलराचे निर्णया प्रमाणे डिसिजन म्हणजे एक तर आमी लिगलाक धाडपाचें थरयल्लें आसा. सगळे एका मतांनी लिगलाक वयतली ती फायल. आनी दुसरी गजाल आसा ती म्हणजे तिगांक शोकास नोटीस धाडलेली. ते तेंच्यांनी दोगांनी रिप्लाय दिला. एकट्यान रिप्लाय दिवंक ना. आनी त्या प्रमाणे कितें आसा ते रुला प्रमाणे कशें बसता तशें तेंचेर एक्शन घेवची अशें थारलां. GFAचो नवो अध्यक्ष म्हणून कायतान फेर्नांडीसान ताबो घेतलो. पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत GFAचे पुराय नवे टिमीची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर गाठभेट घेतली. मुख्यमंत्र्यान मेळ्ळे उपरांत भिवपाची गरज ना म्हणून कायतान उलयलो. GFAक नवी दिशा दिवपाचो प्लान. खबरो इतल्यार सोंपता. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.